Yes, Sister Elisa. बहुत त्रेक देवाक आर्गां मोहिमा वाक्कांनी बापा तुवें आनीक एक समानान आमकां एक केल्या पासत हांव तुका आर्गां दितां. हे जेवणाच्या मेजार उत्मीक जेवणाच्या मेजार तुवें आमकां तयार केल्यांत भाव भयणांक आयचो दीस फावो केला म्हूण बापा तुका आर्गां दितां. आमच्या जिविताच्या धेण्या पासत बापा हांव तुका आर्गां दितां. हांगासर हे जेवणाच्या मेजार एकठांय जालेले दर एका भाव भयणा पासत हांव तुका आर्गां दितां. तांच्या कुटुंबा पासत, तांच्या वावर धंद्या पासत, तांच्या भुरग्यां पासत बापा हांव तुका आर्गां दितां. आनी बापा हें सेशन हें जावन आसा उत्मीक जेवण आमी घेवंक तयार जाल्या. हे वेळार हें उतर तुजें जी कोण हें उतर परगट करतलीं त्या भाव भयणाचेर तुजे ताबोर तांचेर तूं ताबोर घे. पवित्र आत्म्या दर एक तांचो सांदो तूं ताबोर घे. तांच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलो म्हज्या देवा. तुका जाय तें आनी तूं आयज सगल्यांची भूख थान भागयतली म्हूण तुज्या उतरांतल्यान हे जेवणांतल्यान आमी तुका आर्गां दिता. बापा मोगाडा तुवें आमचो इतलो मोग केलो, तुज्या एकल्याच पुताक तुवें हे संवसारांत पाठयलो आमच्या मोगा पासत. बापा हे तुज्या मोगा पासत हांव तुका आर्गां दितां. तुज्या पुताच्या मोगा पासत हांव तुका आर्गां दितां. आनी आख्खें सेशन बापा हांव तुका उबारतां. आनी सगळीं जीं आतां हांगासर ह्या जेवणाच्या मेजार एकठांय जाल्यात हे सोबीत एकठांय जाल्यात तांकां आनी हाचे फुडें आयकतलीं तांकांय दुनिया हांव तुका उबारतां. आनी आदींच जें कितें आमकां जाय तें तुवें बापा तुज्या पुता वरवीं आमकां मेळून दिलां म्हूण आदींच फुडें आमी तुका आर्गां दितां दिनवासतां. हें मागणें हांव कोत्तां जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Elisa. Praise God. कोणागे testimony है? आज मुगे एक हा केदों काबार जातो म्हण म्हाका खबर ना, पूण glory be to God. Yeah. Praise Jesus. Praise Jesus. So, ही मुगे testimony. Okay, आमी जेन्ना देवाक आमगेलो रेफ्यूज आनी फोर्ट्रेस आमगे सगळें म्हण आमी देवा मानून घेताय न्ही, तेदोन तो आमगे सगळें बरे भाशेन जाग्यार घाता. सो कितें जालें, मुगे भुरगो मुगे व्हडलो बाब तो सिडनी गेला कित्याक ते द वॉयस म्हूण तेंगेलें तो कांतोरिस्ट, तो म्युजिशियन. सो तेगे प्रेजेंटेशन आसलोलें आनी तो सिलेक्ट जालो आनी म्हणजे हांव गेलो ना कित्याक म्हाका इंट्रस्ट नासलोली. आनी आतां कितें जालें जाल्यार म्हाका कितें दिसता म्हाका नाका कित्याक ते संवसाराचे व्हडलें सो ना ते म्हाका कोंता येयलें. बट हांव माम जाता न्ही, हांव आवय जाता. सो म्हाका वचोन दिसता कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी ती म्हगे लायफाक. सो हांवें मागणी केलें आनी देवा म्हणलें तुका जाय जाल्यार म्हाका वच दी, पूण तूं सगळें कर. आतां मुगे कितें राती कामां वचपाचें, सकाळीं येवपाचें, न्हिदपाचें मुगे कामां आहाय जायतीं. सो आतां तो गेलो 1 तारखेर, 3 तारखेर भुरगीं आनी तेगे बायल वचपाचें. तें म्हणपा लागलें आपणागे टिकेट आहा, तूं बूक कोत जाल्यार कोर हे टिकेटी टायमार. एनीवे बुधवार दीस तें लास्ट बुधवाराक आमी मुंगडार पासून टिकेट बूक केलो ना आनी हांव म्हाका वारी पासून जायना टिकेट बूक केलो ना. सो हांवें म्हणलें इफ देवा जाय जाल्यार हांव वयतां. एनीवे गोवान मागीर टिकेट बूक केली आनी आमी फ्लाय जालीं मुंगडो दीस. आतां हांव कितें चिंतितां, हांव सिडनी पावलो ना पयले पाटी. हिंगसान सिडनी वचपाक 5 वर लागताय. सो हिंग ते परस आमी हिंगसान गोंय गेलो बरेश, देखून आमी सिडनी गेलो नाय. एनीवे आमी फ्लाय जालीं भुरग्यां बारबर. सो एक केसो ऑपॉर्च्युनिटी देवान म्हाका दी. धाकले भुरग्यां बारबर थँक दिसता म्हाका ते आपूण वताय म्हण तितून ते धाकले खातीर. सो आमी गेलीं आनी मागीर हांवें म्हणलें आतां दुसरे दीस आसा पावसाचो लोट, बरो पावस पडलो. वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे सारको पावस. सो एनीवे हांवें कितें म्हणलें हांकां आतां हांव पयले पाटी न्ही, आतां आमी खंयी भोंवपा या. ताका ऑडिशन आसता, ताका हें आसता स्टुडियो. तुगे प्रॅक्टीस ना तेदो ना आमी भायर सरया म्हणलें. हांव पयले पाटी न्ही, आमी सिडनी कितें चोया न्ही अशें म्हण हांव सांगता तांकां. सो प्लॅन कांय केलो ना आमी, कित्याक हे भुरगीं उठ्ठाय आनी तेंचें आनी हांव परतून म्हणटा ताका तुका जाय जाल्यार
म्हाका वचपा नाका पूण तुका जाय जाल्यार हांव वयता. सो एनीवे आनी म्हज्यान टॅक्सी करून वचपा जाता पूण त्या भुरग्यांक सोडून म्हाका वचपा बरें दिसना. एनीवे सो मागीर फ्रायडे जालो, सॅटर्डे कितें जालें मागीर आतां कितें जाता सिडनी पावली न्ही कोणाकू मेळोन दिसता. आतां आमगे भयणू आतां सिडनी आहाय दुसरे कडेन आहाय. आतां हांवें म्हणलें हांवें मॅसेज केलो जाल्यार ती हांशी येतली म्हाका व्हरपाक. पवित्र आत्म्या कोणा मेळपा जाय तें तूं म्हाका दाखय. रात जाल म्हणटरी म्हाका एक मॅसेज येता की तूं तेंपान मुगे भयण कॅरलायन म्हाका मॅसेज करता साम 23 धाडलें आपण बरयलां चोय वाच आनी चोय म्हण. सो हांवें म्हणलें तूं सिडनी आहा न्ही. मागीर हांवें म्हणलें तूं सिडनी आहा या म्हणपा लागलें आपण सिडनी आहा. हांवें म्हणलें चोय हांव सिडनी आहा पूण कितू पयस आहा हांवें सांगिल्लें हांव हूंय आहा. ते म्हणपा लागले नो वरीज आय कांट तूं आहा न्ही म्हाका तुका मेळपाकूच जाय म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें नो 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 मेळपाकूच जाय म्हण नाका बट तुका जात जाल्यार कन्विनियन्स इट वील बी नायस टू मीट. थंय पवित्र आत्मा कितें करता एक मनशा वरवीं सिस्टर तें समेंता आनी रोजी 4 जाण आमी मेळ्ळीं आनी आमी एकमेकां मेळ्ळीं ती इतलो वगत आमी देवा खबर उलयताय. देवा एकमेकां शिकयताय आनी एकमेकां हेंग मारताय आनी कितें वी आर शेअरिंग द लव. चोय तें आतां सॅटर्डे जालें. मागीर कितें जालें सॅटर्डे आतां हांव भुरग्यां बरोबर येना न्ही आतां मुगे फ्रेंडा बारबर ते भुरगे स्विमींगाक गेले. मुगे फ्रेंडा बारबर बोल म्हूण म्हाका बरें दिसलो ना. हांव बेगीन घार गेलें आनी म्हणलें फोनाचेर मॅप घायलें आनी चल पाकां या म्हणलें. तेंक प्रेमाक घायलें आनी पाकांक गेलें हांव आतां. आनी काडो केस जाला कळ्ळें 5 5:30 6 जालीं. पाकां पावले आमी चलत सोदीत पाकां पावलीं. आतां पोत्तून येत म्हणल्यार काडूक जालो सांडोली आनी हांगे हिंग हॉटेलांक तें चुकोवलीं. आतां आमी गेलीं आतां हांवें टिकेट बूक केली ते पोत्तून आतां चोय उगडास जायना म्हाका एकूय. चोय देव केसो तो आतां हांवें टिकेट काडली न्ही आतां हांवें कितें म्हणलें म्हाका सेपरेट रावपा जाय तुमचे बोले रावपा नाका. म्हाका मुगे कम्फर्ट जाय आनी हांव भुरग्यां बगलेकूय हॉटेल सोदिता. सो म्हाका हॉटेल मेळना. हॉटेल एकदम $800 बी ते भाशेन. मागीर हो मुगे बाब आहा तो कितें म्हणपा लागलो तुका कित्याक मामा सेपरेट रावपा जाय आपणाको 2 रूम आहाय हॉटेलां आपणाक 2 रूम दिलाय तेणी. तुका आमचे बोले रावपाक कितें जाता म्हणपा लागलो तुका कितू हांवें म्हणलें इट्स ओके आहा जाल्यार म्हणलें. चोवपाक गेल्यार कम्फर्टेबल फ्री चोयलां हॉटेल बूक करता जाल्यार हांव पे करतालो हांव चोय. सो फ्री म्हाका तो रूम मेळ्ळो. मागीर आतां हांव गार्डना वयता आतां सांगोता पाकां गेलो फुडें आमी गेलीं येतालीं पोत्तीं कळ्ळें. पोत्तून येता आसतना सांडोलीं हें डायरेक्शन घायल्या पासून काडूक जालो आनी म्हाका कळना. हेणें कितें केलां ही सोगले सिंगर आहाय ते परफॉर्मर आहाय ते आमगे रुमान आमगे अपार्टमेंटान तीं जेवणां येवपा आहाय. तीं सोगलीं जेवणां येयलीं रांदून बी हाडलें तेणी रांदपा बी जाता किचन बी आहा थिंगां. सो तेणें जेवण हाडलां आनी हो मामा फोन कोत्ता हूंय आहा तूं मामा वेर आर यू. हांवें म्हणलें ताका सांगिल्लें जाल्यार आनी हें जातलो ती सगळीं हें जातलीं हांव सांडोलें म्हण. प्रेज गॉड आतां आमी सांडोलीं आनी हे भुरगीं म्हणटाय मामा वेर यू गोईंग. बरें आहा एनीवे 7 जालीं. हांवें कितें म्हाका एकलो कोण मेळ्ळो थिंगां मनीस. हांवें म्हणलें चोय म्हणलें म्हाका मातशें रस्तो दाखयता म्हणलें हांव सांडोल म्हणलें. मागीर तो म्हणपा लागलो तूं वयता म्हाका दाखय म्हणपा. सो हांवें सांगिल्लें वीच हॉटेल तें आनी तो म्हणपा लागलो नो वरीज आपूण वॉका वयता आपूण तुजे बरोबर येता म्हणपा. आनी तो म्हजे बरोबर चलोत येयलो तो बडो फिलिपिनो. एनीवे चलोत म्हाका सारकें हॉटेलां पावयलें हाडलें. आतां हांव म्हणटा पवित्र आत्मा तो इतलो मुज मोग कोत जाल्यार कितू पूण कोत्ता सारको पोट भरपा सारको सारको आंच बडवा थिंग हॉटेलां हाडून पावोवपाक. हांव ओगी रावलें हांवें सांगूं ना आतां हांव सांडोलें बी म्हूण तांकां. सगळीं आहलीं तीं आमकां रावतालीं जेवपाक. आमी गेलीं आनी मागीर कितें मागीर मुगे सून आहा ताका सांगिल्लें तूं जाणो म्हणलें कितें जालें तें. हांव सांडोल म्हणलें थिंगां आनी हो कोण दादूल म्हणलें म्हाका पावोवपा येयलो सारको हॉटेला देराको घायलो आनी गेलो म्हणलें. I really think so nice म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें see they are angels. Angels never leave me. बरें आहा तें आंज बडवें जालें. मागीर तेगे जालें पूण हांव कितें जाता मुरगोडटा जाणो देव हितू बरो म्हण आमगेलो सारको हितू बरो करता कित्याक म्हणजे सेफ्टी आनी सगळें. तो दुसरी टेस्टिमनी जाली. तिसरी सो सॅटर्डे संडे काडलें आमी आनी हिंग गेलीं
आनी पाकांक गेली व्हडल्या आतां प्लेन नाय आमगेले सिडनी चोवपाचे हा आमी आनी पाकांक गेली आनी बरी पिकनीक केली भुरग्यां बरोबर आनी आतां हांवें ते कोण फ्रेंड आसलो आमचे बरोबर ते म्हणपा लागले तुवें कितें चोयलां तूं येयलें तें हांवें म्हणलें ना काय चोयलें ना इट्स ओके अशें म्हटलें सो ते म्हणपा लागले हांवें चोयलें ना यू हॅवंट बीन टू ओपेरा हावस हांवें म्हणलें नो नो प्लॅन नासलोलो म्हणलें ते म्हणपा लागले कम कम बस चल या सो बसलीं ओपेरा हावस चोयलें तें कितें चोल चोवपा जाय तें चोयलें एक वरा भितर काडूच जालो तरी पूण एक वरा भितर आमी सगळें चोयलें हांव पचन मुरगट्टा ओ माय गॉड पवित्र आत्मा तूं मातशें दाखयना तूं पतन ना सो तें जालें सगळें हें चोयलें आनी चोय म्हाका तें जायना आतां हांवें सांगिल्लें तुमकां हांव आतां वचपा थिंगा संवसार चोवपाक ती रेगे कांतरां आयकपाक कळ्ळें आनी म्हाका कितें आयकपा जाय आतां देवागे कांतरां पूण हांव आतां थिंग गेलें तें मुगे हे वाजताय ते सगळे वर्ल्ड सगळो रेगे बॉब मारून सगळें हाय सायबा तें चुकलें म्हाका सो हांव भितर सोदता आसतना ते सगळे येयले कांतोरिस्ट आमगे रुमान आमकां मेळपाक ते भुरगे बरी येयले म्हण तांकां मेळपाक तूं जाणो भाव भयणानो कितें आयकिल्लें तें हांवें ती एक गिटार घेवन वाजपाक कॉमेस केलें आतां हांव म्हणटा हें आनी कितें आतां सगळो वाजपाक लागली तूं जाणो खंयचें कांतार म्हणटा तें पयलें हालेलुया Wow, Jesus Karga. Praise God. हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Praise Jesus. that was the first thing. You know? आणि हे सगळे आणि मेळोन न्हू सिस्टर Yeah, सगळ्यांनी? ते सगळे येयले न्ही Wow. ते Wow. सगळे म्हणून बारको कांतार म्हणटाय सो हांव तांकां कांय म्हणना आतां कोण तांकां कितें उलोवपा म्हूण म्हाकाय कळना हांवें म्हणलें Jesus, I heard Hallelujah, that's enough for me. मुगे स्टेपन मागीर डे जालो संडे आमी कितें केलें संडे हें ती पिकनीक जाली मंडे आमगेलो शो आतां भुरग्यांगे केलें आनी आमी शोआ गेलीं मुगे सून हांव आनी तेगे एकलो फ्रेंड आमी भुरग्यांक बेबी सिटींग केलें आनी आमी गेलीं आतां थिंग आनी कितें थिंग्स माय गॉड तें हेवन सारकी लायट बी घान सारक्यो यू नो आनी हांव म्हणटा पवित्र आत्मे दीस इज लायट यू नो म्हाका कितें हाडलें तुवें हिंगा दीस इज लायट एसो स्टेजीचेर हो भुरगो तुका वाकाणटलो हो भुरगो तुमचे पासत कामची करतलो आनी हांव सारकी भितरल्या म्हाका हें जाता सो एनीवे तेगे शो स्टार्ट जालो ताका आतां कितें जाता मातशें म्हणजे तो एकदम पॉप्युलर शो तो द वॉयस ऑस्ट्रेलिया Very popular. Yes. बरें पॉप्युलर आतां कितें जाता आनी थिंगा आपूण फेल जाल जाल्यार असो जाता सो हांव नेणो ताका हें चिंता वचोन म्हूण हांव नेणो पूण हांवें ताका कितें म्हणलें ताका बरो हँग मारलो आनी सांगिल्लें तूं कोणू म्हूण तूं समज पूण हांव जाण म्हणलें तूं कोण तो आनी तूं कोणाक येतो सो तूं वच विक्ट्री तुगे जाल्यार तूं वच म्हणलें कांय भिवपाक गरज ना तुका नर्वस जावपाक गरज ना तुगे कॉन्फिडन्स घे आनी तूं वच म्हणलें सो जालें तेगे कांतार जालें आतां तेगे कोच आहा तो कितें जाता सो हांव नेणो तो कितू हांव म्हणना मुगे भुरगो म्हूण पूण तेगे वॉयस तूं जाणो सारको देवागे गिफ्ट सो आतां थिंग कितू जाणां आहलीं तेगे कोचा आहलीं 1 2 3 4 अरावंड 12 ऑफ देम 12 तांकां 2 काडपा पडलीं आतां 150 लोक आहा तो देंवयन 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 आतां 12 लोक जालीं 12 ते ग्रुपान 2 जाण काडपा पडले 2 जाण सो हे कोचान कितें केलां हेगे प्रेजेंटेशन फाटल्यान मुखार आहाय तितू तेणें 3 जाण काडलीं आनी मागीर ती सगळीं एकठांय केलें आनी तो येयलो तशें वाजपा लागलो आनी जालें मागीर सगलो लोक यू नो दे वर प्रेजिंग हिम आनी हांव देवा उलयता म्हणटा यू नो इतू तेगे हें जाता यू नो वायब्रंट दॅट सावंड सो हांवें म्हणलें प्रेज गॉड थँक यू जीसस आर्गांचें तें कितें जालें तेंचोय आतां सगळीं जालें कांतार जालें हें केलें तो जज एकलो आहा तेणें आतां ते चारूय जाण जज ते चारूय जजांनी कमेंट करपा जाय तेंची तुका केशें दिसोलें तुका केशें दिसोलें हेणें केशें कांतार केलें आतां मुगे भावाक कांतार करपा येयलो तशें त्या जजान पयलें स्टेटमेंटा गेलें कितें रुबेन वॉट यू हॅव इज स्पिरिच्युअल
It Praise is Wow. nothing ordinary. Praise God. God. It is not ordinary. It is something very spiritual. It is given to you. It is a gift. God. It, Hallelujah. The Holy Spirit spoke, no, sister? पवित्र आत्मा and, उठेगा. oh my God. As he is singing, no, I am just crying emotion. I was so emotional. And I'm saying, Lord, this is for you, not for the world. I don't care whether he wins. I know he's already won it. So, Yes. तो judge के सांगता का, see, you can win this competition. You can this. And after judging everyone, I saw that he was the best. Praise God. Okay. I told the wife, he's the winner. He's going to win it. She's saying, why do you say so? What if he doesn't? I said, no, I'm not saying this to him, but I know Mulle, that he has won. So, Tanzania. Anyway, so I'm Mulle, at time, Garilla the Shine Mulle the car. But he enkele ani Mulle, see, I always tell you, this is not, so I'm parents Zalemun, Chantuk to gift ilona. To gift took Devan Dilman Saile. Took out some Mulle. तुका एश कोन तू जाल ते दो हांक्यां गेल ते दो म्हणले ते देवान म्हाका सांगलोले तुझ्या बर पूण Praise आज God. फकत नासतलो अश म्हणले पूण म्हणले हांव जाणो हांव तो कांय म्हणना पूण हांव सांग म्हणले तो गिफ्ट हुंय ताणें तो सो तो कोणा दिनाक म्हणले तो गिफ्ट दिल तेकाच वचपा जाय म्हणले तितून आनी म्हणले तूं चोयलें बाबा म्हणले हांव म्हाका आयकपा नाका आहलो तें पूण ते जजान पयलोच स्टेटमेंट कितें म्हणटा चोय Yes. Have is spiritual. Praise God. It's a gift. Just exactly what, and I messaged Aldoteka, James 1:17. Every gift is from above. Every present comes from God. So the message, every word that I said, he said it. Yes. So kitu spiritual to mak khabar na म्हणले आणि हांव ताका ओळखना म्हणले पूण म्हाका आयकपा जाय तें तेकोच हांवें आयकिल म्हणलें that was enough for me. So, हें जालें आनी हांवें म्हणलें वाव यू नो मुगे जर्नी आनी म्हाका कितें दिसलें इतुलें देवान केलें सो कांय माग नासतो पासून सगळें आपुणूच येयलें यू नो इन माय फेवर everything came in my favor everything happened the way I wanted and so आमी जालें ती हें जालें आनी आमी येयलीं Elo तशें आतां कितें जालें ना he won and he's gone to the semi-final. So I म्हणलें so mama ना मागीर म्हाका सांगत तो you know I was very nervous मी आपूण nervous जालो कित्याक तूं आहा म्हूण तुका सकयल दवरलो आपणा नाका आहलोलें I didn't want to let you down in case I don't know I said you know what you don't have faith in you I have faith in you I know म्हणलें तूं मात सकयल उडोवपा ना आनी तूं सकयल उडयल्या पासून हांव सकयल केश्शें पडपा ना डोंट हॅव टू वरी I said I was very confident. It's not because you want. I don't want you to win. I want my God to win. I want one who created you to win. Amen. I said no, Amen. I don't want to be famous, and I don't want you to be famous. What you do with your life, I don't care. But I know who you are, and I will go ahead. बरें ती जाली टेस्टिमनी आनी बरी भाशेन आमी घरा पावली आनी जालें म्हणटा सगळें जालें हांवें दुसरी टेस्टिमनी मुगे आतां आनी मोदें कितें इन्सल्ट जाल्यार म्हाका खबर ना बट ऑल आय वॉन्टेड टू से इज हाव ब्युटिफूल इज आवर गॉड कितें कितें सांगिल्लें सगळें हांवें तेका सोडलें म्हूण ताणें म्हाका सगळें जायते भाशेन केलें तुका सिडनी चोवपा जाय तेंय तितूंक आयलें आनी कितें चोवपा जाय तितून रूमूय आहा तो हॉटेल पयशे मोडनाय फ्री बूक तेगे हितू आनी तांकां हॉटेल बी दिलां ताणें बूक केलो ना हॉटेल सो तांकां हॉटेल दिलां सगळो कम्फर्ट दिला आनी तितून म्हाकाय देवान तितून लोकयचोय बरें व्हडलें बेड आनी Praise God. Master planner, no? हांव God प्रिन्सेस is a master planner. Yes, Yeah. praise God. So now आतां कितें जालें हांवें लास्ट टायम इंदे सीम घेतलोलें ताका कशें ती धाकली सीम येता ती आतां तें म्हगे फोना आहलोलें आनी तें हांव तें सुबेज हांवें वर्सां पयशे सारकेलें म्हूण कोण गोंय वयता जाल्यार म्हगे सीम दिता ओराय तूं बॅलन्स आहा टेक इट म्हूण सो कोण गोंय गेलो फुडें हांवें तें सीम दिलें आनी ताणें म्हाका तें पोत्तून दिलें दिसता
ते सीम दिलो म्हणटरी मुको ती पोस पोत्तून दिली जाल्यार ती सारकी चोवपा जाय हांवें खूंय घात ती सो ती हांव नेणा हांवें खूंय घायली व्हड सांगायलें फर्स्ट सांगायलें म्हाका खबर ना आतां आमी गोंया वचपा म्हणल्यार ती आमकां सीम जाय न्ही आतां सो हांवें म्हणलें मागीर म्हगे भयण विचारपा लागली तुका तेदो सीम दिलो ते खूंय हा म्हणपा लागली हांवें म्हणलें सीम खूंय हा म्हण म्हाका खबर ना म्हणलें जालें मगे हें आतां हांवें म्हणलें इट्स ओके डोंट वरी चोय आतां हांव कितू अपसेट जातालो मनीस ते मुको सांडल म्हण आतां कित्याक म्हाका तोच नंबर जाय म्हूण हांवें वर्सां पयशां केलें एनीवे सो म्हाका खबर ना म्हणलें खूंय घाल म्हण देन ती शी स्टार्टेड एक्स्ट्रा वर्ड्स यू ऑलवेज लायक दॅट तूं सिंधी दोन्ना आनी कितें म्हण बट ते खंय खबर हांव कोण म्हणून हांवें सांगलें आसूं मागीर थिंगसां गोवा सांगिल्लें उमके कडेन म्हगे पेंट आहलोलें चोय थिंग पडलें जालें तो म्हणपा लागलो थिंग कांय ना बरें हा आतां हांव येयलें न्ही रात येयलें हांव आयज सकाळीं कामां वचपा पडलें म्हाका आतां हांव येयलें आनी चोया म्हणलें आतां सोदल्यार म्हाका मेळ्ळें आतां हांवें म्हणलें पवित्र न्हय तें म्हाका दोळ्यांको दिसती पडटा तें सीम आहा म्हण आनी तूं म्हाका केन्ना त्रास करपा ना चोवपा गेल्यार तेंच पेंट दवरलो थिंगा हांवें बेश्टो वचून बोटसां आतां घायलो बरें जालें तें धुवपा घायलें ना पेंट तितून मस्ता वयर आहलो तें अशें करून सकयल पडलें बोडसांतल्यान आनी म्हगे सीम म्हाका मेळ्ळें म्हणल्यार चोय तूं And I said, wow, Hallelujah. there can't be any other God better than you. You know, so मगे आतां हांव कितें सांगपा सोदितां आमकां कितें जाल जाल्यार आमी वारी जाता न्हू आमगेलें कितें जाता आमी ती वारी आमी कॅप्चर करता थंय वारी आमगे हें जाता पूण तेन्ना आमकां कांय खबर आसना आमी कितें करता म्हाका खबर ना आमी बॅगां कितें घाताय तें कितें कोत्ताय तें पूण चोय पवित्र आत्मा कितें करून वता तेगे प्लॅन आसता सगळें सारकें कोत्ता आनी आमकां सेफली आनी पोत्तून पावयता आनी कितें सांडत तें पासून आमगे सोदून दिता असो बरें आनी देव खूंय हा तो बरें देव आनी कोणागे हा मागीर हांव येता आसतना म्हाका एक टॅक्सी ड्रायव्हर मेळ्ळो टॅक्सी करून एअरपोर्टार वयता म्हणल्यार तो फिलिपीन आसता हांवें म्हणलें तो म्हाका म्हणपा लागलो ते कोण ताका दिसलें ते धाकले आहाय ते मुगे भुरगीं तूं त्या भुरग्यांक सोडून तूं Wow. Compliment, sister. त्या भुरग्यांक Waiting some compliments. चोय आतां ते रडपा लागले न्ही हांव वयता ते दोन टॅक्सी ते रडपा लागले वचनाका म्हणून सो हांवें म्हणलें ते तुगे भुरग्यांक सोडून तूं वयता म्हणपा लागली तूं धाकलो आसतना वयता म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें ना मुगे भुरगीं न्ही ते मुगे भुरग्यागे भुरगे दे आर माय ग्रँडचिल्ड्रन हांव ते वर क्रायींग फॉर यू म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें या वी आर व्हेरी क्लोज टू इच अदर आतां दे वील मिस मी म्हणलें सो मागीर तो उलोवपा लागलो आमी हांवें म्हणलें सी दीस इज गॉड मागीर तो म्हणपा लागलो मागीर तो विचारपा लागलो पावस पडलो आनी कितें जालें हांवें म्हणलें लूक everything is from God. We can't control nature, but God has created nature. I said, do you go to church? And I go sometimes. I mean, which church do you go? Do you read the Bible? No, I don't read. I have so many problems with my teenage children. I see, that's why you have to go to church. That's why you have to know God. That's why you have to understand more about God. You know, I came to Sydney first time. I am from Perth. And I felt like a princess. God made me feel like that. He's so beautiful, you know, yeah, you think so? I said, I don't think so. I say so. So, मागीर आनी कितें सांगिल्लें तेन्ना म्हाका आपणागे लायफ तो कोरियाच थिंग एशें कोन्न हें जालें आनी आपणागे कितें प्रॉब्लम सांगपा लागलो हांवें म्हणलें यू नो when you belong to God, you will never talk problems. Problems come, but when they know you are the child of God, they stay away from you. They have to keep a distance from you. Oh, it was nice. But my journey is ali kabar. And I am praise God. Thank you, Jesus. So, the Mugeli testimony. So I felt like, really, you know, they are Google, I don't know. तो आमकां सारको प्रिन्सेस म्हूण ट्रीट करता आतां तेचो गरज आसलेली आतां भयण पासूनचोय ती आतां कितू पयसान येयलाय म्हाका मेळपाक कितू पयसान तो टायम स्पेंड केला आनी आमी साम भुरग्यां भशेन थिंग गेले आमी उलयले आनी आमी म्हणटाय चोय देवाक देव कितू बरो
तो जाण एकलो न्ही तीग जाण ऑल टुगेदर 4 of us. आनी मुगे भुरगीं हाय ती म्हणटाय मुगे सुनानी मुगे पुता ताका खबर ना तो स्टुडियो आहलो ते म्हणटा everywhere you go you meet people, how are you so popular? I said no, I can't tell you that. I can't tell you but it just that question doesn't have any answer. But everywhere I go I have find people, so when I go somewhere I have my own plans. I said when I go with children I have to rotate around them. So it was nice. It was so beautiful. And this is how God, Jesus, God really, I felt like, what is up? Lich goros na hare. सगळे आमकां दिता हांव आतां दाखले शिकयता no, we belong to God. We just don't have to worry. He does everything for us. आनी हरे आतां सिडनी आनी पावपाचें थिंग पावपाचें तें सगळें कावर जालें आतां हिंगेन आतां गेल जाल्यार तूं सिडनी वचून येयलें हांव ओपरा हावस चोयलें म्हणपा मेळ्ळें म्हाका So yeah, it was so. आनी बरें थिंग सांगतालो न्ही आमी हे भुरग्यांक वगूच जातालो जेवणाक आनी कितें जातालोलें तो मनीस तो आमचे पडपा कितें येवपा जाय आसलो म्हाका पावपाक कोण येता ऑल द वे ताका बरें जायत चलपा पडलें म्हणलें थँक यू सो मच गॉड ब्लेस यू म्हण सांगलें सी दिस इज हाव गॉड सेंड्स एंजल्स म्हण सांगलें गॉड नेवर वॉन्टेड मी टू बी लॉस्ट म्हणलें ही वॉज लुकिंग आफ्टर मी दॅट्स वाय ही मेड यू रीच देर म्हणलें फॉर मी टू आस्क यू डायरेक्शन एंड तो वाट विचार जालो Praise God. So beautiful. Thank you, Jesus. आयज हांव म्हणटालें आज सिस्टर येयली जाल्यार आज सिस्टर इगलें आसता मग सगळें शेअरिंग फुल जावपा जात मग आज आख्खें सेशन Seriously. Wonderful testimony. Tinto mod ani zaite isul astam, but my first thing is I went for the world. Even though I walked thinking about the world, first thing I heard was Hallelujah. Wow. I said, thank you, Jesus. Right? Thank you, Jesus. Then I didn't know performance tege zalen, think it zatale, think kon kit muttalo, kit kon react zatale, but when I looked at my boy, I said, Lord, no one can take him. He can't have the world. This gift is from you. This gift is given to him by you, and you have a purpose for him. Use him for your kingdom. So let everybody hear his voice and let them come to you. Muntatinga, or judge Sangata, oh, what you have is so spiritual. It is not ordinary. It is coming from, it is given to you, Ashmita. He didn't say God, but he said the word spiritual. Wow. Pavitratma Leila. Amazing. And I told my son Reuben, I said, what God wanted me to hear, I got it. I said, did you hear what Adam said? He said, what you have is spiritual. Didn't I say that? Check the message. I wrote exactly what he said. I said, this is what I came for. Even if I didn't come for this, God knew what I came for. So he gave me what I wanted. This is what it is so, tinto more than but this was just so beautiful. So awesome. तुगे शेअरिंग आयकोन हांव मी कितें संतोष बरी सिस्टर Yeah, God's princess. Oh, God's Yes. princess. That's true. Yeah, That's so true. I feel like I'm that. the prince. I'm way by Sulvini. By Sotanona Amunta. Tu muja poil gala. So, os poilo. So, gling clear kuri. And Maggie Hatle Awata. So, he's gone before me. And everything he works out. And like that I felt no stress, no worry. And Susagad, Burgi Susagad, everything was and the Burgi thing person Paul Grandma, we haven't prayed. My text Angela, I'm Sandoli, I'm at any putti, at the Mutamuni set to soil nitani. Thanks, Angela. You see, when I say angels come, I'm by Sota Stomagan Putate, see, now God sends angels. Mama would be lost. I'm Tigan Huita Luli. तुमच्या काय मग हेल्प करपा जाय पडनासलोलें तिगान सांगतासलोलीं and Jesus and मागीर चिंतील म्हणलें ही ग्रॅमा खंय वता पण एंजल धाडलो बरो देखून त्या मनशा थिंग पावयल म्हणलें
आनी तो मला काय समजता तो व्हडल्याक सो तो अंडरस्टँड जावपा लागलो ग्रॅमा दॅट्स वाय वी हॅव टू प्रे मागीर भुरगें बरें न्ही काय बरें And जे तू तर तेंको शेअर कोत सिस्टर ते that accompanied with signs and wonders like and तू तेंक सांगिल कशें explain Yes. someone he was like God sent. Yes. Yes, it is Praise God. Jesus. Oh, And they so always pray, no? You all always pray also, no? always pray. ते Pray. आपल्या आमी सुबे दिसभर प्रेयर कोत्ताय प्रेयर केले बगर तो जेयना आनी मागीर प्रेयर कोत्ता आनी मागीर म्हणटा गोयमा कित्या पोतून प्रेयर कोरपा जाय अरे हांवें म्हणलें तूं उगडास कोत न्ही म्हाका देखून हांव प्रेयर कोत्ताय जिजस तुका उगडास कोत म्हणलें प्रेयर कोरून आनी तूं प्रेयर कोत म्हण तुका न्ही सगळे लोकां पावत म्हणलें कित्या थोडे लोकांगे कोण ना म्हणलें प्रेयर कोरपाक Hallelujah. आणि हे बरे कितू ब्लेस्ड कितू हे एजीर तेंक कितू उतरां सारक सोकोल Praise सारकें मॅरिनेशन केलें तुवें तेंक They so will never awesome. forget. Praise God. So Yeah, आज आमगे सेनोरा येयलो ना experience मेळटोलें. Praise God. Yes, Selena, yes. Praise Jesus. Amen. You know, and that's all about it. And kids are saying, more nitule nirmol. You know, very sweet. Kite सांगताय का ओकोत लागना ते absorb करपाक. आणि ताका व्हडलो क्वेश्चन विचारत मुगोडे ताका सांगीक म्हणटरी तो ताका उलयता तो दाखलाय कोता आनी बरो करून दाखलो तो इनोसंटली म्हणून सोडटा सांगिले दे दड करून तो सांगता आपणाक you know, so blessing. It's such a blessing because they bring blessings in my life too. Amen. It is so amazing. So, आमी आज आमगे सेनोरा येल ना. So, आमी तेजेर सॉरी कित गो बाय बरी नायस बरी टेस्टमनी तुगेली आनी आमकां एक देख जेन्ना आमी जेजू चिटकोन आसताय न्ही तेन्ना सगळे आमी मागून देखून गरज ना तुवें एक्सपिरियन्स तेच भाशेन आमगे जिवितांत ते खबर आमी मागूच आनी देव आमगे जाणा आनी तो सगळें दिता इन टायम कोणाक पाठोवपा जाय कितें दिवपा जाय तो आमगे निर्सना सो आमी फक्त दॅट्स इट आमगे काम आनी तुवें चोय आतां तुवें म्हणलां तुगे नातरां सो चोय ती आमी तेंकां देख जावन आहा वडील आमी तेंकां भुरग्यांक देख जावन आहा सो ती आमकां किताब कोत्ताय आमी तेंक फोर्स देखून करूं शिरीपणा एक पाटी जायत पाटी कितें आसता पेरंट्स आम भुरग्यांक फोर्स कोत्ताय आमी फोर्स कोन्ना आसतना खूद आमी एक तेंकां देख जावपा आमी स्टार्ट करून ती फॉलो कोत्ताय आमकां दिसता ती कोन्नाय म्हूण बट ती कोत्ताय सो देवा आर्गां एशें कोन्न आमी भुरग्यांक ही एक देख जाताय आवय बापूय जायते पाटी कितें कोत्ताय आमी भुरग्यांक गोवन कंटिन्युअसली सांगत रावताय सांगू शिरीपणा जस्ट आमी करूं जाय तेंचे बोगले रावता आमी करपा ती फॉलो कोत्ताय मागीर आमकां आनी जशे परी तुवें आतां ही काय बरी टेस्टमनी दिल्या जेन्ना तूं तुगे पुता पासत उलयताली उतरां आनी देव ती पवित्र आत्मा ती तुज्या तोंडाक घालता आनी ती थिंग तूं घोडयलो तुवें चोयली सो देवा आर्गां टेस्टमनी एक आमकां सगळ्यांक सिस्टर तूंच न्ही हांव देखून मुगे लायफ तेंक खबर आहा देवा खबर आहा आमकां कितें जाय तें आयज फून व्हरोन जेन्ना आमी इन द मॉर्निंग सरेंडर कोत्ताय पवित्र आत्म्या सांगताय तूं लीड कोर आनी तो सगळे सिस्टर इवन हांव एक्सपिरियन्स कोता तो लीड कोता तो वता कोणा बोगले व्हरोन जाय उतरां देखून कितें उलोवपा जाय ते घडये तोंडाक घालता थँक्यू Argan Jesuk. हालेलुया ऐकलो ते हांवें म्हाका थिंग जालें हांवें सांगिल्लें मग एक किंग आहा म्हजे फाटल्यान Praise God. द फर्स्ट थॉट वॉज हांव कितें उलयतली केसो कांतर करतली आतां सो स्ट्रेट अवे हालेलुया हालेलुया Starting is strong. Praise God. Yes, so आणि हे beautiful. सगळे पार्टिसिपेंट कोण आहले थिंगा ते सिस्टर ना ते आमगे घरान ते येयले न्ही आतां आमगे घरा इल्ले होय बट Yes, पार्टिसिपेंट्स बट They participants होय No, but these participants not necessarily they would agree कि they think abroad की जाता देवा glorify करप is like a म्हणजे हे but they all got together wherever it was in the hotel room or wherever but so nice. And the They thing make is, बोलणे this other lady who won with him, ते दोग जाण जिखले सेमीफायनल आसले सो ते चेडूय आहलोलें म्हणजे ती बायल तेगे 8 वर्सां भुरगीं आहा सो तेणे
जेवण रांदून हाडलें आनी ती सगळीं रांदपाक लागली. आतां जेवणा पयलीं प्रेयर म्हणपाक जाय न्ही. आतां हांवें कितें म्हणलें जाल्यार हो मुजे बेजार जातालो मुगेलो. तो तुगे प्रेयरिंगाक नाका म्हणटालो, कितें म्हूण म्हणटालो. सो हांवें म्हणलें आसूं आय वील जस्ट ब्लेस इंस्टंट कित्याक ते भुरगे म्हाका चोवपा लागले धाकले आहले. So anyway, I said, I will just bless the food and I will just pray. कित्याक मुगे आनी घालपा नाका थिंगा एक्स्ट्रा. So कितें जालें, ही बायल आहलो ती, she started praying in her language. She's Sri Lankan. So she made a prayer. After she made a prayer, I just said, okay, let's say it in English now. So I prayed in English and I said, okay. Praise God. So she didn't understand her language. So I said, let me pray in English. So we prayed. So it was all complete. All glory to God. Yes. आणि देवागेराज you're seeking the kingdom of God tirelessly, day and night tun तेगे मोळ्यां काम कोत्ता. So everything is added unto you without asking. Thank you, Jesus. Yes. God. सगळे मागीर देव कोत्ता तुगेले. Okay, honestly, and ते म्हाका एकदम हेंच जालें कित्याक येदेशें काम कोत्तायचें आमी तेका कितें कोत्ताय इल्लेशें 1 वर पासून न्ही आमगे एक सेशन आहा जाल्यार इल्लेशें कोत्ताय येदेशें डॉट पूण तो आमकां कितें कोत्ता Jivit on करून दिता. सारकें वयर करून पावता. सारकें दवरूं जायना तितुलें. सो ताचेर कोन्न आमी आयज हें घालया कितें स्क्रिप्चर येताय ते उलया. ओके, सिस्टर म्हाका एकदम शेअर करपा जाय दाखले शेअरिंग. कर प्लीज. ना म्हाका लायक म्हाका उगड आसलें एक्चुअली हांव इस्ट्रोलोलें टेस्टिमनी दिवपाक. लायक म्हाका दिसता 2 समन पयले रातयान तूं म्हाका न्हू एशें सारक लायक बॉडी हांव नोको कित्याक तें जायत इचिंग जावचे लागोलें आनी मागीर आय मीन डीप स्लीप बट दॅट इचिंग येस जाता म्हाका आनी न्हिदूय येता म्हाका सारकी बट आय कुडंट दॅट अनबेरेबल इचिंग जावपा लागोलें. बट ते टायमार देखून ते न्हिदा बारा देखून ते उत्तर म्हाका तो पवित्र आत्मा सांगता रिब्यूक दॅट इचिंग म्हूण उठोलें तेशें निदान तेन्नाय रिब्यूक केलें तें इचिंग लायक लीव यू हॅव नो रायट म्हूण माय बॉडी इज द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट सगळें कन्फेस केलें आनी योग बरें न्हिदोलें. सकाळ म्हळ्यार आय वोक अप सो नायसली म्हणजे म्हाका कितें अमेझींग दिसता की तो पवित्र आत्मा निदान देखून तेणें म्हाका आय वॉज इन डीप स्लीप तें आनी तेशें म्हाका बट आय वॉज लायक आनी with that authority I rebuke kele and I was at peace. My nidole bore bashin. So amazing. This other life is like such a victorious life. Yes. Gele. Yes. So awesome. So beautiful. Praise God. And this I'm like doing it sanlo te sangta tuge sharing. My migli kal ki zale measuring tape mark mena zali. आणि 5 मिनिट हांवें बेश्टें एशें कोन्न सोदिलें आम कितें जाता धाकले वचून हें आम सोदूं जाताय लायक थिंग आनी देवा कितें इनवॉल्व करूं जाय केन्ना जाता लायक सडनली अशें स्मॉल थिंग्स म्हूण हांवें 5 मिनिट मगे गेल्यो तेन्ना सेड टायम बेश्टो वेस्ट जाता अशें टेपी लागोन तेन्ना सेड जेजू तें लिपलो आहा तें तूं म्हाका दाखयतलो उजवाडा हाडटलो थँक्यू आनी आय बिलीव तो आतां हाडटलो म्हूण I just said that in one room, the scripture I mulle confess kele and believe one dakoitolo. I came in the other room, then mag beshe lead kele and go to that red bag in that one cupboard. Like literally he talks, like the red bag was, the cupboard was, wall mounted cupboard. I go and it's in that bag. And I'm potun gelen boss sangile. All I did was the room amak suddenly uglas keltene and uttor confess kor believe and go like take the step and I found it. So life सारखे आमगे विक्टोरियस कंपनी कित मोठाई जोयती yes. So ते wonderful. उत्तर लायक धाकले व्हडले सगळे वस्तू तेंका लायक इट वर्क्स लायक Yes. अमेझिंग ऑसम yes praise God. So आमी ताजेरी हें करुया कोणा स्क्रिप्चर येता ते we will talk. So let's put Proverbs 3, 5 and 6. Praise Jesus. Just a minute, huh? Take Yeah. some time. कितें आमगे आतां सिच्युएशन कितें
नाका वयचेर नाका पयलीं कितें जातालें आवय या हें करुया तें करुया आमी प्लॅन करतालीं आतां आमगे कितें जाता वचपा जायी नाका थिंग तें बरें मगे बरें जायना म्हाका होल हार्टेडली वचपा नाका पण मागीर हांव कितें म्हणटा पवित्र आत्म्या तुका जाय जाल्यार तूं अरेंज कर तुका जाय जाल्यार तूं रेडी कर सगळें ऑटोमॅटिकली सगळें जाग्यार पडटा मागीर हांव म्हणटा ओके ओके करया सो प्रेज गॉड 3 Proverbs 5 and 6 no sorry stotra no no munyo स्तोत्र sorry munyo sorry munyo तो बरें स्तोत्रां गायलें न्ही गो तुवें no I can go now I've come to Okay, munyo munyo. 3 no 3 Yeah. 1 Three, No, five. 3, 4, 5 and 6. Yeah, 5 and 6 सगळ्या काढून Sorvesporachea बाबा. From 3, no? 3, 3. पाहिजे बाबा. Yeah, 5 and 6 होय. 5 and 6 3 5 and वाचू? 6 Yeah, what what? sisters Natika? भोगती आणि तिराय ना केदना बाय 5 आणि 6 ओके 5 आणि 6 सगळ्या काढचं. सगळ्या कालसान देवाचेर विश्वास दवर स्वताचे जानवायचेर बावाट दवरी नाकाय तूं दोर एक पावल उखलता तेदना ताचो उगडास कर आणि तो तुज्यो वाटो नीट करतलो प्रेज गॉड सो म्हाका Yes. कितें हे स्क्रिप्चरा उगडास येयलो हें आतां हांवें टेस्टिमनी सांगिल्ली ती सारकें हें जालें दिसलें आतां समज हांवें म्हणलोलें कित्याक हांवें म्हणलें तेदोन ताका मुगे पुता म्हणलें तेदोन आवय तूं जाणो तेगे जायत जाली ऑडिशनां हांव गेलो ना आतां हांवें म्हणलें कित्याक आमी गोंय वचपा आहाय आतां नेक्स्ट वीक सो हांवें म्हणलें आतां मागीर हांव ना न्ही तुगे आतां कितें उरलें आतां आतां जिकोत येयलो सो हांवें म्हणलें आय वूड हॅव कम हांव येतालो म्हणलें एका आतां म्हणलें मामा येत जाल्यार हे पाटी यो म्हणपा लागलो मागीर तूं आसपाना न्ही आतां यो आनी हांव ते दीस गेलो ते दीस म्हाका 2 मेळ्ळी एकूच न्ही 2 ऑडिशन मेळ्ळी तेगे 2 परफॉर्मन्सां सो हांवें मागीर कितें म्हणलें ताणें म्हाका खुशाल केलें आतां यो तूं आतां यो म्हण मागीर हांवें म्हणलें ओके आय थिंक अबावट इट पळय म्हणलें ना हांवें आनी म्हाका खुशालच जालो ना पूण हांवें म्हणलें ओके आय थिंक अबावट इट हांव भितर येयलें आनी हांव हें केलें आनी हांवें पवित्र आत्म्याक म्हणलें तूं जाणो म्हाका कितें जाय तें तूं जाणो म्हाका कितें करपा जाय तें आनी तुका हांवें कितें केलो जाय तें देखून म्हणलें तूं तो जाण न्ही हांव आपणाचेर विस्वास दवरता आनी कोणाचेर विस्वास दवरपाचो सो मुगे सगळें काळजान म्हणलें तूं जाणो म्हाका कितें जाय तें वचपा जायी ना जायी हांव वद काळजांनी जाता आख्खे काळजांनी जाता तुजे विस्वास दवरता हांव कितें करता तूं जाणो कित्याक हांव मुगे बावाट तुजे आहा न्ही तूं म्हाका कितें वायट जाल्यार तूं म्हाका आडायतलो तूं म्हाका वचपा दिवपाना सो यू ऑर्गनायज एवरीथींग तूं सॉल्व कर आनी मुगे वाट क्लियर कर म्हणलें तुका जाय जाल्यार पूण तो एट द सेम टायम जाणो आपणागे प्रिन्सेसा कितें जाय तें आतां ते बॉब मार्ली रेगे म्हाका आयकपा नाका कितें सगळो तो जाणो आमकां ताणें म्हाका कितें आयकलो जाय तें पयलीं कितें दिलें आपणागे ग्लोरी हालेलुया सो हांवें म्हणलें आतां ती कांतार कोत्ताय हांव पार्ट जावपा नाका थिंगा ती सगळीं कांतार कोत्ताय आनी हांव हालेलुया 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 म्हणटा सो हो आमगेलो विस्वास आमी तुजे विस्वास दवरताय तेदोनो आमगे स्वता जाणवाय आमी प्लॅन कोन्नाय तेदोनो तो सगळो प्लॅन आमी तेज्या हातीन दिताय तेदोनो आमी तेज्या हातीन कोत्ताय आनी तो आमगे वाट पावल मारपा आमकां दाखयता आमकां वाट दाखयता वचपाक वाट नीट कोत्ता आनी चोय वाट नीट कित्याक कोत्ता आनी तूं मुगे काडीस हें जालें तूं कम्फर्टेबल जालें कित्याक तो हांव सांगतालो चोय काडकान आतां तांकां सांगिल्लें ती सगळीं थिंगा आहलोलीं तांकां मोटर नाय ती हॉटेलां नाय खूंय आहा म्हूण डायरेक्शन धाडपा मुगे म्हाका हें जावपा नाहलोलें हांवें म्हणलें हो पोतून पोतून फोन कोत्ता हांवें म्हणलें डोंट वरी आय विल गेट देर बट आय एम लॉस्ट सो दे ऑल वेटिंग फॉर यू म्हणपा लागलो मागीर हांवें कितें म्हणलें चोय तेन्ना म्हाका म्हणटा थिंगा आहा म्हणलें एक्सक्यूज मी
आनी तो आंज पडवो म्हूण म्हाका तुवें खबर आहा. सो हांव मुगे पावल उखोवपाक तेणें पवित्र आत्म्यान म्हाका आंज पडवो धाडलो. तूं हांव आसतना तूं कित्याक भिता? तुका हांव सोडपाना. सो तुगे वाट मुगे वाट ताणें नीट केली. तो सारको म्हाका घेवन हितू वाट चलून तो थिंग पावपाय. सो एकदम हें जालें म्हाका जाणो कित्याक आमगे एक पाट भावार्थ तितू गोट आसना. कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेताय आनी ह्या संवसारांत आमगे एक प्रॉब्लेम येयलें एक हें जालें म्हणटरी आमी चिंतो पडटा आतां कितें करचें? वयचें हांव ना हांव वचचें नाका. बट तो पवित्र आत्मा कितें करता? डोंट वरी तुवें तें सगळें उखलून मुको दिलें म्हणटरी हांव तें सारकें करता. तो वयलें आमकां थँक्यू म्हणटा तुवें आपणाक दिलें म्हूण. आनी सारकें होडरें सांगता एक पासून हांवें तें बरें जालें ना तें म्हाका बरें दिसलें ना म्हणप कांयच ना. एवरीथींग वॉट आय वॉन्टेड मोर देन दॅट म्हाका देवान दाखयलें. सो हे आमगेले आमी हिंगा थोडे धाकलेशे ग्रुपान एकठांय जाताय पूण ते येदेशे ग्रुपान तो आमकां इतुली घोट करता Praise इतुली God. घोटाय दिता आपणागे उतरान आनी एकठांय करता आनी आमी एकमेकाको कनेक्ट जावपा तेगे उतरान आनी आमकां बांदून हाडटा. आमकां बांदून हाडटा. So next scripture I thought was Psalms 34. 34:5. If I'm right, let's see here. 37, 4, 5, 6 also. Yeah, 37, 4, 5, 6. Yes. Thank you, Janina. Look at this. 4. Flavia, 4. 5 by 5. 34. 5. Yes. ताचेर दोळे लावून रावात. तेन्ना तुमी संतोषान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां केदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. Yeah. 7 also. आमी फकत पांचूच या. ते सो होरे म्हणटा हांव म्हाका दोळदिरो म्हणना. हांव म्हणटा हे ऑर्डिनर हे सादे मनशान उलो मारलो. सारकें. बट पांच आहा तें कितें म्हणटा ताचेर दोळे लावून रावात. तेन्ना तुमी सोंत इंग्लिशीन म्हणटा लूक टू हिम एंड बी रेडियंट. सो यो फ्लाविगे मातशें हें कोत्ता आवाज येता बाय. सो लूक टू हिम एंड बी रेडियंट म्हणटा. खंय हा गो तुका? लूक टू हिम एंड बी रेडियंट. ताचेर दोळे लावून रावात. तेन्ना तुमी संतोषान मुरगोडटले. तकली पोंदाक घालून तुमकां केदींच पडचें. आमी तकली केदों पोंदाक घालताय आमकां लॉस जाता. आमकां हें जाता आमकां तें जाता आनी आमकां लॉस कितें करता तो आमकां काणी सांगता फोटी सांगता. पूण आमगे दोळे तर आमी ताचेर लायन दवरले आमगे देवागे भुरगीं म्हूण आमकां कळ्ळें जाल्यार आमी कितें जाताय मुरगोडटाय. सो आमकां उमेद येता. आमकां खबर पासून आसना देव आमचे पासून कितू करता तो. उपट करून वता ते आनी आमकां सुमारूय आसना. इतुले आमकां दिता आनी आमकां तकली पोंदाक घालपाक केन्ना ना. कित्याक तकली पोंदाक घालपाक आमकां रोचलो न्हय तेणें. आमकां रोचलें कित्याक आमकां दोळे लावन संतोषान मुरगोड तुमचे दोळे लावन हे रेडियन्स म्हणटाय तें बरें आसता उतर. लूक टू हिम एंड बी रेडियंट ग्लो शायन. आमी दोळे देवाचे दोळे लायताय तेन्ना आमी सारकी रेडियंट जाताय. सो आमकां रेडियंट जावपा रोचलें न्ही आमकां बेश्टी येदेशी जावपा रोचलो न्हय. सादी जावपा रोचलो न्हय.
आमकां देवान सारकी आपणा भाशेन शायन जावपाक. So ते भाशेन, so that was the scripture. So तो एक म्हाका उगड आशिल्लो कित्याक I was radiant. I wasn't म्हाका भिरांत ना कित्याक हांव जाणा तो म्हाका सोडपाना. हांव जाणो तीन रावलें पूण हो दुस्मान कितें सांगता चोयलां हातूक लेट जाली आतां सोल तुका जेवपा रावताय. भुरगे मुको हाय आनी हांव आनी भुरगे आतां तुमी कितें कोतुली काडूंक जालो. पण स्टील हांव काबोरतालो पूण ती काबोरसाण म्हजे वयर काडली आनी शांती म्हजे भितर आहलोली. आनी तो स्क्रिप्चर जॉन 14:27 होकोत हांव म्हणीत रावलो शांती पीस 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 लॉर्ड आय विल नॉट बी वरीड I will be at peace. If I don't have peace, तुगे शांती तुवें म्हाका दिल्या ऑलरेडी. तो स्क्रिप्चर आवडत म्हाका. सो आमकां कितें जाता आमकां दिसा दिसपट्टीन जाता तो येता काना कडेन आतां कितें जातलें आनी कितें जाता आनी हांव तसो मनीस पयलीं चोवपाक गेल्यार हांव नर्वस. आतां कितें करपाचें म्हाका व्हरपा येयाय म्हाका हें करपा येयाय आनी कोण हांव सोदिता मागीर मनशांक. आतां हांव कितें म्हणटा इट्स ओके प्रॉब्लम आय विल गेट देर. आनी भुरग्यांक सांगिल्लें चोय आतां आमी कितें कोतलीं काडूंक जालो गे रावाय तुमी आनी बोवाड करनाकाय मागीर तांकां सांगिल्लें चोय कितें कोन्न आमचे बडवे येताय ते. सो या मुडको बाय शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात. सोगली भिरांत सोडात. प्रेज गॉड. आतां हांव ते म्हगे सिच्युएशना सांगलो ते शांती आनी खंयच्या आहलोली दुसरे गांवां हांव काडूंक जाला हें ना आनी म्हणजे शांती जायना आनी मनीस म्हण चिंतिल जाल्यार पूण जेन्ना आमकां दिसता आमी कोण ती आमी देवागे भुरगीं तो आमचे सांगाता आहा. तो आमकां तकली पोंदा घालपा दिना. तो आमकां भीक मागपा दिना. तो आमकां वाट दाखयता. तो वाट दाखयना. तो हाती दोन आमकां ओत्ता. आपणागे हांच पडव्यां दाखयता आमकां वाट दाखोवपाक. सो तें म्हणलो तशें काळीज उचांबळ जावपा आहा तें आपूण शांती येता. कळ्ळें हें सदां हो स्क्रिप्चर सदां म्हाका जागृत करता. कित्याक आमगे लायफ नॉर्मल लायफान आसोताच उचांबळाय कितें नाजाल्यार कितें आसोताच. आनी मुगे लायफान ड्रामा फालत ना आसोताच कितें नाजाल्यार कितें. पूण तें घेवन बसपाक चिंतपा टायम ना. लायफ बिजी तो आपणागे कामां आमकां उजार करता आनी कामां उजार करता तेदोन ती शांती आमकां आमचे भितर घालता आनी आमकां उचांबळ जावपा दिना. तुमचें काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाका. सो उकली भिरांत सोडात. सो तो आसता आमकां भिरांत ना आनी कसली आमकां हुस्को ना. सो या मागीर आमी हें करुया स्तोत्र 35 No, 37 it is, isn't it, Janina? 37, 4 and 5. 37, 4, 5, 6. Yeah. And even 2 Thessalonians 3, 3. Yeah. Thank you, Holy Spirit. 4, no? Yeah. 37, 4, 5, 6. सर्वेस्परा सोवे आसूं सोगलो तुजो संतोष. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपारच्या वता वरी परजळटलें. Praise God. So तो 4 चोयल्याचे सर्वेस्परा सोवे आसूं सोगलो तुजो संतोष. सो सोगलो मुगे संतोष आमगेलो संतोष आमी सर्वेस्परा भायर तर सोदूंक गेली जाल्यार तो
दुस्मान आमकां आमकां हें कोत्ता फोटी हाडटा आमगे कान बोत्ता आमगे मन बोत्ता पूण जोरी आमगे हुस्को सर्वेस्पराको आसोता तेदो न्हू आमकां आमगे काळीज आशें ते तो आमकां दिता कळ्ळें आमगे डिझायर आहा ते आमकां दिता आनी हें आतां ही मुगे सगळी हें हांव कित्याक म्हाका एक एक स्क्रिप्चर उगड आसता हें मुगे डिझायर माय हार्ट्स डिझायर Yes. यू नो मुगे डिझायर कितें ते भुरगे ल्हान आसतना आमी तांकां म्युजीक आवडटाय हें आवडटाय आनी कितुले ते तो 6 वर्सां आसतो ताणें म्युजीक कॉमर्स केलो ताका इंगोर ही एग्जाम दी ती एग्जाम दी हें कोर तें कोर म्हणजे जायते म्युजिका लागून आनी तो कोत्ता म्हूण म्हाकाय उमेद येताली तेका घेवन वचपाक सो आतां कितें जालें हो भुरगो हें कोत्तलो तें कोत्तलो आतां गोडे तागे टायम आसतलो देवान स्टेप घेवपाक सो हांवें म्हणलें यू नो लॉर्ड आय ऑल्सो वॉन्टेड टू गो कित्याक ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हाकाय जाय तें पूण हांवें म्हज्या भुरग्यां म्हणलें हांव येता तो कितें म्हण तेंचो हें म्हणटा म्हणपाक लागलो यो मामा आतां हांवें म्हणलें यो मामा म्हणलें न्ही आतां हांवें मगे एकीन जाल्लें आतां कितें करचें तूं ऑर्गनायज कर चोय पूण हांवें तें चिंतिल्लें ना ताणें म्हाका कितें सांगिल्लें तूं आहा म्हूण आपूण अदी हें जालो आपूण फेल जाल जाल्यार आपूण हें जाल जाल्यार आपूण मामा सकयल देंवयतलो आय वील लेट यू डावन पूण चोय तें तो चिंततालो बिकॉज तो उतर नेणो तो कितें बायबल आहा तो नेणो पूण तागे मामा कितें चिंतिता ताका खबर ना न्ही हांवें कितें चिंतिल्लें तूं भिकार न्ही तुका देवान हिंचून काडला टू वीन एंड आय नो यू आर गोइंग टू वीन I said it, and you're going to win it. And even that to jajan म्हणलं ते ताणें पासून म्हणला सेम उतर यू नो तूं कित्याक तो चिंता आसतलो हरे आतां ताणें सांगिल्लें तशें आतां म्हाका उगडास येता ताणें म्हणलें कितें मामा तूं आहलो म्हूण आपणा हें जालें आय डिडंट वॉन्ट टू लेट यू डावन पूण त्या मनशान कितें म्हणलें तुका कितें आहा तें स्पिरिच्युअल तें तुका देवान दिलोलें आनी तूं जाणो यू कॅन वीन दीस कित्याक तूं तें चिंतप सोड तुगे मन आहा तें सोड सो हें आमी उतर जाणय म्हूण आमी सगळें उबान आमी देवाको दिताय सगळें देवा दिताय पूण उतर ना तो मनीस कितें म्हणटा आतां कितें जातलें आनी हें जायना जाल्यार तें जाल जाल्यार तो थिंग आसून पासून चिंतपा लागता आनी देखून त्या भुरग्यांगे पासून आमी सगळीं आहाय तीं आमगे भुरग्यांकू न्ही सगळ्या भुरग्यांक आख्खे ते ऑडिटोरियम आहाय त्या भुरग्यांक म्हणटा हांव जेजुगे रोगत पोत दी त्या भुरग्यांचेर सगळें फकत तें स्पिरिच्युअल उतर आयकता This stage is so beautiful, Lord. It is for you. सारखे मुगे थोडे अशें करून दूख गळटा आनी हांव म्हणटा ही स्टेज तुगे वर्शीप करपाक ही सगळीं जिखताय ती एकठांय जावन तुगे वर्शीप करपाक पूण तो लेबरर हांव न्ही तूं सोदून हाड सायबा लेबरर कित्याक हे भुरग्यांगे आवाज आहा तो संवसारा आयकूं न्ही प्रायज ओन करपा न्ही देवागे उतर हाड ओत्मे देवागे उतर हाडपाक souls to bring souls to the kingdom. You know, तें जिवीत सोरेस्परागे हातीन घालपाक कित्याक तें जिवीत तेगे हातीन पडलें म्हटलें कांय उणी कांय ना पूण आतां कितें कोत्ताय तीं सोदूं वयताय हांवें करपा जाय हांवें केलें ओय केलें तुवें केलें नो पूण ते विश्वास आमकां तें काम आमी करपाचें वी हॅव टू प्रे फॉर दॅट हांवें म्हणलें हांव म्हणना ताका आय प्रे फॉर यू म्हण हांवें सांगलें यू नो वॉट तूं कितें म्हण आय ऑलवेज प्रे फॉर यू आनी तो कांतार कोत्तेलो हरे म्हाका रडपा येता पूण हांव म्हणटा आय प्रे फॉर यू आय ब्लेस यू दॅट्स ऑल आय कॅन डू एंड आय नो हू यू आर यू नो एंड गो विथ कॉन्फिडन्स यू डोंट हॅव टू बाय इट यू ऑलरेडी गॉट इट यू जस्ट हॅव टू गो देर एंड गिव युअर बेस्ट यू गॉट द बेस्ट सो ते भाशेन पूण हांव म्हणटा लॉर्ड कितू ते हांवें तांकां सांगपा पडटलें यू नो पूण हे घोडये मुगेलें स्टेप आसतलें मुगेलें कितें बॅटल आसतलें मुगेलें जर्नी आसतली कितें कोन्न वयर सरपाची नाल्यार कितें जाता तूं हें कर तूं तें कर तूं हें कर हें मुगेलें पयलीं आतां हांव कितें करता नो नो नॉट माय प्रॉब्लम आसूं हांव आसतना तें प्रॉब्लम केन्ना वायट जावपा ना दीस इज हाव आय थिंक
दुस्मान कितले हाडू सो सगळे तुजें जिवीत सोरेस्पराच्या हातांत घाल ताचेर विश्वास दवर गरज ती तो करतलो सो घोडे म्हाका गरज आहा ती ताका गरज ना ते म्हाका वायट पडटलें सो ती म्हाका गरज आहा ती तो केन्ना करपा ना पूण म्हाका कितें फेवर करपा जाय तें तो जाणा म्हाका रिवॉर्ड करपाक सो सगळें आमकां तेंच कितें आमी म्हणटात आवय सातान थिंग जॉयन जावपा जाय आयज आनी वचपा ना तुवें कितें केलें एक उतर आयकता तें सोडलें शंबरांक उलयतालीं पूण एक देवागे उतर तुज्या कानार पडटालें ती ऑपॉर्च्युनिटी सोडली पूण त्या टायमार तुवें कितें केलें फड केली मास केलें हें केलें तें केलें पोट चोयलें कळ्ळें ओ तुमी जेवण कितें केलें सो हे भाशेन म्हाका दिसता आनी आनी इतुलें मुगे भितर जालां म्हाका आतां कोण ना देवागे काम करपा जाय न्ही कोरया हें कोरया आनी आतां येचो हे मुगे भयण आहाय त्यो सगळें ती सगळें करता आतां हांवूं जाय म्हण नाका सो लॉर्ड इज सो गूड तेगे काम करपा तो वावराडी तयार करता सारको सो ब्युटिफूल गॉड इज आनी आमकां कितें उणी जावपा दिना उजवाड करता आमकां थ्रू आज संवसार उजवाडायता सगळें उजवाड दिता आमकां दिसता आमी कांय न्ही म्हण पूण तो आमचे भितर कितें गायलो आहा तें तो जाणा आनी ताका शीम आनी मेर ना उपपोट बरेपण आमकां दिलां सो प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो फकत आमी ताचे विस्वास दवरलो आमगे सगळें जाता सगळें खूंय नाका थिंगा जाय थिंगा तो पावयता आमकां सो हो आमगे देव So next was what did you say, Jonina? 2 Thessalonians 3:3 पूण सोमी विश्वास फावो आसलेलो तो तुमकां घोटाय दितलो वायटव्याच्या हातांतली तुमकां राखतलो तुमकां आनी कितें शेअर करपाक जाल्यार पुराय सगळीं उलयता Praise Jesus. Elisa, आमगे फ्लावी नॅटी Read kota, huh? और बाय 3, 4, 5, no? 2 Thessalonians 3 पूण सोमी विस्वास फावो आसलेलो तो तुमकां घोटाय दितलो आनी वायटव्याच्या हातांतली तुमकां राखतलो आनी सोम्याच्या देन्यान तुमचेरूय आमी विस्वास दवरता तुमकां आमी दिल्या त्यो ओके ओन्ली 3 नो yeah ओके Praise God. But Praise the Lord is faithful. He will strengthen you and guard you from the evil one. So yes, तो सामको इतलो विश्वासी देव पूण सोमी विश्वास फावो आसलेलो तो आमकां घोटाय दिता आनी वायटव्याच्या हातांतली आमकां राखता सदां राखता तो आमकां तो आनी एकल्या कितें कोन्न आमकां जार करता चोय हे आमगे एलिसा एवरी डे कोण ना जाल्यार कोण ताका मेळटा जोनिना बासीं वयता पासून वयता आसता पासून देवागे उतर उलोवपा ते फाटसून एवरी सिंगल ऑपॉर्च्युनिटी आनी तो ते बेश्टें कित्याक कोत्ता तो ताका प्रॉम्प्ट कोत्ता आतां फ्लावीन कितें कोन्न सांगितलें तो प्रॉम्प्ट कोत्ता तो एवरी बारीक डिटेल सिंधीत कोत्ता आनी आमकां उगडास कोत्ता कळ्ळें आनी आमकां आपणागेली आयदन म्हणून जार कोत्ता 2 Timothy I think 2 Timothy 2:20 दिसता म्हाका तें घाली फ्लावी आपणागे आयदनां म्हूण तो आमकां राखता आनी आमकां आपणागे प्रेशियस वस्तू म्हणून जार कोत्ता आय थिंक इट्स 2 Timothy 20 yeah Always for 2, right, sister? 20. yeah correct 20 Correct. yeah What, sister Natty? Sister Natty?
ओके हांव वाचतां वाच एका येयला व्हडल्या म्हणजे येयला? यात येता सिस्टर या ओके. एका व्हडल्या घरांत तरेतरेची आयदनां असतात. थोडी भांगाराची आनी रुप्याची, कापडाची आनी मातयेची, थोडी विशेष सोमयार वापरपाची आनी थोडी सदां वापरपाची. ओके. सो हे म्हणटात कितें आमकां आमगे घरांत बऱ्यो वस्त आसताय न्ही आनी आमी त्यो सदां बोशान जेयताय त्यो बोशां आमी सोयऱ्यान जेवण खायना. आतां आमगे व्हडली पार्टी आहा जाल्यार हें आयदन उजार कोत्तली हें आयदन हें कोत्तली आमी बरें नेटवयताय सगळीं बरें डीश काडटाय बरें कोण येता कोण हें कोत्ता ते भाशेन. सो तूं इमॅजीन कोर आतां आमी हीं आयदनां ही आमी देवागे आयदनां थोडी भांगराची थोडी रुप्याची थोडी लाकडाची थोडी मातयेची थोडी विशेष सोमयार वापरपाची आनी थोडी सदां वापरपाची. ही आमी जायते भाशेची आयदनां फकत देवागेल्या उजाची फकत देवान उजार करपाची एक भाशेची. इमॅजीन कर आमी घरां वस्तू उजार करताय त्यो हें रुपयाचें हें भांगराचें एको हें बरें आहा एको तें बरें आहा. Isn't it beautiful? तोरेची आयदनां थोडी आमकां कितें जाता कोडूंक लागलो आसता पूण तो आमकां निवड कोत्ता. ते 21 वाच. अशें जी कोण वयर सांगलोल्यो कोट्यो शिकोवण्यो सोडून शुद्ध रावतात ती उंच मोलाची, ती देवाक भेटयलोली आनी आपल्या दोनयाक उपयोगाची आयदनां जातात. ताच्या कसल्याय बऱ्या कामाक ती आयती आसतली. Praise God. So all who cleanse themselves आमकां ते देवागे उतर आयकोताय ते देवागे उतरा प्रमाणे आमी चलताय तेजो आमी कितें जाताय निवड जाताय. आनी अशी जी कोण वयर सांगलेल्यो कोट्यो शिकोवण्यो सोडून शुद्ध रावतात ती उंच मोलाची. आतां आमी म्हणलां आमी जायते भाशेन जायते तोरे आयदनां पूण जोरी आमी आमगे ती आमगे उपयोग चिंतून आमी निवड जाताय जाल्यार कोट्यो शिकोवण्यो सोडून शुद्ध रावतात ती उंच मोलाची. ती देवाक भेटयलेली आनी आपल्या दोनयाक उपयोगाची आयदनां जातात. इमॅजीन कोरात तुमी आमी ते पितळी आयदनां हांवें तांकां चोयल जाल्यार ती कितें दिसताय न्ही पितळी आयदनां पूण तांकां बरो ब्रासो बी घाशील जाल्यार ती चकचकीत जाताय सारकी. सो हांव हो स्क्रिप्चर वाचिता हांव जायत फावट चिंतितां म्हाका भितूर क्लीन करूंक पडटा आसता ताका कितू मेळा आसतलो भितरी कितू निवड करूंक पडटा आसतलें कितुलें आनी तो देखून एक आमगे अशें कोन्न हें जाता स्टेप बाय स्टेप आमकां वरचून येताय तेन्ना न्हू तो म्हाका क्लीन कोत्ता आसतलो आनी तें आयदन आपणागे उजार रेडी कोत्ता आसतलो आपणागे आपणा वापरपाक. सो म्हाका कितें वारी जावपा जाय ताका जाय ते भाशेन धुयन दी आनी जाय ते भाशेन कोन्न दी वय ना. सो 21 अशें जी कोण वयर सांगलेल्यो कोट्यो शिकोवण्यो सोडून रावतात ती उंच मोलाची ती देवाक भेटयलेली आनी आपल्या दोनयाक उपयोगाची आयदनां जातात. ताचे कसल्याय बऱ्या कामाक ती आयती आसतली. आमी सारके निवड धुयन रेडी कोत्ता आमकां इमॅजीन कर. हांव एकलो आमी तेगे उजार वापरपाक आमकां आयती कोत्ता कळ्ळें. आनी आमकां कितू मेळासोता कितू आमकां मेळासोत आसतलो कितू आमकां साफ करूंक पडटा आसता ताका. प्रेज गॉड. सो हे भाशेन आनी हिंग येवन आमी एकमेकागे उतर आयकून एकमेकागे फेलोशीप कोन्न एकमेकाको उलोयन एकमेकाको देवागे उतर शेअर कोन्न आमी निवड जाताय ती आयदनां.
आमी उलोवपाक शिकताय तशें करून उलयची न्ही आमी आमगे उतर जाग्यार पडटाय वायट उतरां आहाय ती कुशीन येताय आनी आमकां ती ग्लो दिसती पडटा तो उजवाड दिसती काडूंक पयस जाता सो हें घालया आयजाया 1:18 God. Jesus. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर जोरी पातकां तुमची लाल तांबडी तोरी बर्फा वरी जातोल्यात तुमी नितोल दोवी जोरी ती बिरोंडा सारकी किरमीची तांबडी तोरी कापसा वरी जातोल्यात तुमी दोवी 19 वाचपाय हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात कंटिन्यू Yeah. पूण पितुरेन वायटूच करून रावशात तोर्सा तुमकां गिरास्तली खुद सर्वेस्पर हें सांगता Praise God. प्रेज गॉड So, तो कितें म्हणटा कम नाव लेट अस आर्ग्यू इट आउट आमी यो आमी उलोवन चोया म्हणटा सो आमी इमॅजिन करपाचें तो आमचे बगले बसता तुगे कितें आहा तें उलोया चोया कितलें वायट आहा तुका दिसता आपण चिकला आहा ते आयदना भाशेन तुका नितळ कोत्ता आपण आनी बेंडा भाशेन तांबडे आहल्या पासून कापसा सारके धवे करून दाखयता म्हणटा पूण हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यारूच तुवें वय म्हणलां आतां तुवें वय म्हणलें म्हूण तूं हिंगा आहा ती खुशी आहा जाल्यारय आमी उलया म्हणटा सो ह्या देशांतल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू ती खावंक पावतली तुवें वय म्हणलें जाल्यार बऱ्योच खावपा पावतली बरें फळां खावप कित्याक हांव कितें शिकयता तें तूं आयकूंक पावतलें पूण पितुरेन वायटूच करून रावशात तोर्सात तुमकां गिरास्तली खूब सोवेस्पर हें सांगता इन इंग्लिशीन कितें आहा ती But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. सर्वेस्परागे तोंड सांगत म्हणटा हे सर्वेस्परागे तोंड उलयला वायटू करून रावतले दुसऱ्यागे खबरो करपा रावतले पोतून पोतून तोंड उगोवन वायट उलयतले उतरां ती वायट काडटले तूं मगे खबर आयकून आयकपा येतलें तें उतर तें आयदन साफ करपाक तोजवीत करतलें एटेम्प्ट करतलें आनी तें आयदन साफ जालें म्हणटरी म्हाका उजार करपाक उमेदीन तूं येतलें बगलीकू प्रेज गॉड बरें निवड आयदन आहा म्हणटा एक बरें डीश आहा बरें दिसोचें सो हांव ते भाशेन इमॅजीन करता सदांय वाव हें कोत्ता काय बरो आमकां सांगता बरे भाशेन उतर जाता आनी ती सामकी लागताय काडसाक कित्याक एक एक पाटी आमी चिंतनाय तो आमगे देव म्हूण तो कितू पवित्र म्हूण पूण आमी कितें कोत्ताय आमकां जाय तें कोत्ताय जिवीत मुगेलें मार्क करपा जाय मुगे चॉयस पूण मागीर दुसरें वचून कितें सांगताय प्रे फॉर मी प्रे फॉर मी प्रे फॉर मी सो या सगळें आयज हांव कोणाक उलयताच ते म्हाका सांगपा लागलें आपणाक ट्युमर जाला तकल्यान हें जालां आनी हें जालां तुका आपणागे स्टोरी खबर ना पूण आतां आपण खूंय रिट्रीटाक गेलो म्हणपा लागलें थिंगसान येयलो तशें आपणागे जिवीत बदल्लें म्हणपा लागलें आपणाक दिसत म्हणपा लागलें देवा फॉलो करीन म्हणून हांवें म्हणलें वाव इट्स नायस टू हियर
पूण म्हणलें तुजे भितर एक गूण आहा म्हणलें तुका देवान कांतार करपा दिला तुका बरें नाचपा जाता बरें पूण आतां कितें हांव हिंगात हांव कितें करता आतां हांव वचना हांव म्हणजे ती तेंगे क्वायरा पासून हांव वचना कित्याक तेंगे मागीर फ्रेंडशीप जाता सो हांव कितें म्हणटा मागीर घोवा सांगतालें सांगाय ताका येयली हांव आनी येयना हांवें सांगिल्लें ताका आतां हांव आनी येयना म्हाका आनी आपयन तुमी हांव येयना सो म्हाका येवपा जाय जाल्यार म्हाका आपोवपा नाका हांव येता पूण अशें कर मगे आतां सो आयज ते म्हाका फोन करपा लागले फेस्त आहा मायंड द सेव्हनचेर तूं कोयरा येता तुमी दोगांय कोयरा येताय म्हण हांवें म्हणलें हांव येयना तो येता जाल्यार हांव येयना म्हणलें सो ते मागीर म्हाका सांगपा लागले तूं जाणो तूं पयलीं कितें कोत्ता तें म्हाका समजनासलोलें आतां म्हाका समजता कित्याक हांव रेतीर वचून येयलां आनी देव म्हाका उलयलो म्हणटा तूं आपणाक तुगे स्टोरी म्हणटात आपणागे तकल्या हें आहलोलें तें आहलोलें हांवें म्हणलें ते भाशेन उलय नाका तुगे तकल्याक ट्युमर आहलो तो मेणा भाशेन मेल्ट जालो कित्याक तुवें तें देवागे उतर आयकिल्लें ते देवागे उतरान ऑलरेडी क्लीन केलें आनी म्हणलें तो चोर येवन सांगता ना तो मोठो जालो दिसता ट्युमर तुका ऑपरेशन करपा पडटा दिसता पूण चोर येता चोरूंक मारूंक आनी निसोडून करूंक तुगे जिवान तुगे भितर देवान गूण घाल तो चोरूं येता सो म्हणलें तुवें उगडास करपा जाय तेंच्या फाटल्या चोरा फाटल्यान कोण आहा तो चोरा फाटल्यान आहा तो राजा तेणें तुका सगळें दिलां भरपूर आनी मागीर तेका हांवें 1 Peter 2:24 सांगिल्लो तो स्क्रिप्चर वाच म्हणलें आनी परतून परतून वाचीत राव तुका पवित्र आत्मा कितें उलयता तो तूं चोय म्हणलें तो म्हणजे हांवें धाडलो तेका फोनाचेर तो स्क्रिप्चर चोय म्हणलें आनी तो कितें सांगता तो कित्याक तेका मागीर कितें जाता बारबो डील जाल्यार हें जाता कित्याक तेका पाद्रीन सांगिल्लें ऑलरेडी सो हांवें म्हणलें तो स्क्रिप्चर वाच म्हणलें आनी तुका कितें परतून हेल्प जाय जाल्यार म्हणलें आय एम ऑलवेज हियर च्या फोन करपा जाता सो पूण हांव हो स्क्रिप्चर हांवें ताका सांगिल्लो तो कितें आहा तें म्हणलें जायतें तुका ते म्हणपा लागलें म्हाका जायत प्रॉब्लम जाय जायतें तुजे भितर आहा तें देवान हे पाद्री वरवीं हे रितीरा वरवीं एक 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 सोडयता पूण तो आवाज तुवें परतून परतून आयकपा जाय म्हणलें हा मागीर लायफान हें कितें जाता आतां एक स्टेप जालें देवान म्हणलें लेबरर धाडलो कोणाचे वरवीं तुका थिंग रेतीर वचपाक तूं आमगे फॅमिली घेवन रेतीरा गेलें आतां तूं रेतीरा कित्याक गेलें आपणा प्रॉब्लम आहा आपणागे ट्युमर आहा म्हूण आपणागे आनी मागीर सगळें हांवें मिनिस्टर केलें उलयलें ते कडेन आनी हें केलें हांव आपणा बरें दिसोन म्हणपा लागलें उलयलें म्हूण मागीर हांवें म्हणलें आतां कितें जस्ट बिलीव दॅट त्या फुर्साचेर सगळें काबार जाता आनी त्या रोगतान तो न्यू वर्ड जाला आतां त्या ट्युमरा खबर कोण नाका आनी म्हणलें थँक्यू जिजस म्हणीत राव फोन सकयल धरपा लागलें मरिया प्लीज प्रे फॉर मी ना म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें सायबा आतां हे दोगोत हांव उलयन कितें केलें pray for me, pray for my family. I said, yeah, you got to pray. That's why God has called you. God is cleaning you up. God is telling you, you have to listen to his voice. Because if you talk too much, if you think about your problems, you will not be able to hear his voice because his voice is very gentle. You know, so yeah, I will try my best. I mean, just open the Bible and read. You know, so ते भाशेन that is आमगे देव कितले आमगे वायट आसूं कितले आमचे भितर जोड आसूं तो आमगेलो धोनी तो आमगेलो राखोंड सगळे प्रॉब्लेम तेच्या हातीन आनी ते सगळे प्रॉब्लेमा वयर तो आहा वादळ मात तेजो ते वादळा वयर तो आहा सो हांव ते भाशेन चिंतिता ते वादळ वयर आहा आनी वादळ पोंदा आहा ताच्या पांया पोंदा आनी जेजू वयर आहा पूण जायत टायम लागता तें चिंतपाक पूण मागीर आपण ती शांती येता कित्याक जेजू आमकां आमी ताका सोदूंक वयताय ते जाणो तो हातून आमकां आपणा हातीन घेता आपणा हांक्यांक घेता आनी लागीं हाडटा आनी आमकां कांयच भिवपाक गरज ना आनी आमकां आपणागे आयदन म्हूण उजार करता दुसऱ्या निवड करता दुसऱ्यागे जिवीत दुसऱ्या तो उजवाड जाता Praise God. So thank you, Jesus.
या आनी कोणाक कितें सांगपाक काय उलोवपा नाका कोणाकूच बाय जॉन 15:16 घाल आणि सारकें सांगलें सिस्टर तुवें की आमगे देव कितें कम एज यू आर तूं आहा ते भाशेन यो हांव तुक निवळ कोत्तलो हांव तुगे बार घेतलो कितले बार आहाय तूं घेन यो मेज बरेर सो काय बरो आमगे देव देव खरें आनी कोण ना ताचे भायर कोण ना आमगे हें करपाक जॉन खंयची 15 15:16 काय बरी आनी खरें चोय सगळे बुधवार आयली इल्लेशें देवागे उतर आयकिलें देव तुमचे भितर कितू कोत्ता आनी तुम उलयत आमी एकमुखाक उलयताय आमचे भितर कितू कोत्ता आनी ते सगळे देवागेले देवागे गूण देवागे उतर देवागे शांती देवागे मोग एकमुखा वरवीं आमगे काळजां भितर सरता आनी आमगे सोयरीकूच खोट जाता 16 बाय Praise God. 15-16 तुम्ही सांग म्हाका तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं तोखतात तसलीं फळां अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो ही म्हजी याज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात सो हो स्क्रिप्चर हांवें पयलें म्हणजे हांव बॉर्न अगेन जात तेन्ना हांवें तो स्क्रिप्चर म्हाका मेळ्ळो वाव म्हाका विंचून काडला देवान हांवें ताका विंचून काडना तो म्हाका कमांड करता सांगता तूं कांय सांगना तुवें म्हाका विंचून काडना हांवें तुका विंचून काडला आनी तुका पण नेमला कित्याक वचून फळ दिवपाक म्हाका फळ दिवपाक मिटर आनी किलोमिटर चलपा नाका म्हाका तो भोगले हाडटा मनशाक चोड एकल्याक सोंपेकूच काम आपणागे मोड्यांत आपणागे राजांत फळ दिवपाक तो आमगे काम सोंपे कोत्ता फकत आमी उलोवपाक जाय आनी ती उतर पासून आमगे तोंडां घालता अशें आमी कितें बापाको मागता तो कितें म्हणटा डोंट वरी तुगे प्रॉब्लेम हांव सॉल्व करता वच दुसऱ्यागे प्रॉब्लेम सॉल्व कर प्रॉब्लेम Praise God. चिंतनाका म्हज्या ती हां isn't it Eliza Yes, sister, correct. Praise God. देवा आर्गां सिस्टर तूं आतां म्हणटाली न्हू हांव सांगूंक सोदतालें की जेन्ना देव आमकां नितळ कोता म्हण जेन्ना देव म्हणटा तूं म्हज्या उतरा सुरशीं यो तूं मुगे उतर घेवन बस गॉड इज कन्झ्युमींग सो जेन्ना आमी हें उतर घेवन वाचताय तेन्ना आमचे भितर जी कितें मेडसाण आहा ती तें उतर देव नितळ कोता आमकां कांयच करपाची गरज ना सगळें देव कोता आनी जशें पळय आतां तूं म्हणटाली देव ते घडये उतरां दिता सगळें तो दिता सो आमी फकत तेचेर डिपेंड रावपा जाय दॅट्स इट तो कितें Praise दाखोवपा सगळें कांय मेन्शन करपा नाका सिस्टर आयज ब्युटिफूल टेस्टमनी आनी इवन वर्ड तुवें आतां शेअर केलें तें सगळें देव दिता ती उतरां तो दिता तो म्हणटा डोंट वरी माय डॉटर डोंट वरी माय सन आय वील गिव यू एवरीथींग आय नो युअर निड्स सो तो जेन्ना आमी टोटली सरेंडर कोत्ताय तेका तेन्ना पवित्र आत्मा सगळें आय एम एक्सपिरियन्सिंग यू आर एक्सपिरियन्सिंग ऑल ऑफ अस वी एक्सपिरियन्सिंग प्रेज गॉड थँक यू जीसस God and see तुवें आतां म्हणलें तें it's 15:3 Sokolos by Lavi 15:3 it says that see what you said see here read it Eliza सिस्टर एलिझा okay Nati what हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात praise Mo- God I'm already ती न्ही थोड जायन आमकां ती आयदन आमी रेडी जाताय डेली आमी उतर आयकताय तेदो न्हू ती आमी आयदनां ते उलयलो उतरा वरवीं आमी नितळ जाताय आनी आमी हें जाताय तेगे राजा तयार तेगे काम करपा तयार जाताय Amen. रश Amen. रश
रेडियंट करता आनी आमगे तकली सकल घालपा दिना. Praise God. Thank you, Jesus. God is so good, so awesome, so loving, so faithful, so wonderful, so beautiful. Praise God. Thank Jesus. आणि तू म्हणटा सिस्टर की तो तेणे आमकां विचून काडला आनी खरें तो आमकां सोदीत येता सांडलो शेल्यांक सोदूं येता ते भाशेन तें पॅरेबल सांगलो तें Yes. पारे आतां आज हांव एक बरी एक टेस्टिमनी ती म्हाका युट्यूबार न्हू 2-3 दीस पयलीं एक पार्ट दिसपडली आनी तेजें तें टायटल आहलो तें म्हाका लायक आय गॉट अट्रॅक्टेड टू इट बट म्हळें आसूं म्हण आनी हांवें क्लिक करूं ना तेजेर आतां म्हाका 2-3 दिसान ती एक शेअर टेस्टिमनी अशी मेळ्ळी आनी हांवें म्हळें चल कितें काम करता तें आयकया म्हण सकाळ फुडें आय वॉज लिसनींग टू इट आनी तितून ती भयण सांगता दिस इज लायक अ कपल्स टेस्टिमनी आनी तेमी स्पेशली ती जो वायफ आसा तें कितें केलें तें 2 भावाट चेंज केलें आनी फायनली ते जेजू सोडवणदार म्हण ते कळ्ळो अशें आनी तेणें कितें सांगलें तेगे मागीर पळय तेका सदां सांगतालीं तूं एक्चुली अनवॉन्टेड चायल्ड आहलो म्हूण तूं मिस्टेक आहलो म्हूण यू आर अ मिस्टेक म्हूण बट तें सांगता म्हळ्यार एज म्हाका जबाब म्हाका जेजून दिल म्हूण की तें स्क्रिप्चर म्हाका नंबर सदां उगड आसूं ना I knitted you in your mother's womb. You were not a mistake. मागीर तें सांगता म्हाका हें बायबला म्हाका मेळ्ळें म्हूण हें तेगे जबाब जें म्हाका पेरंट्स सांगतालीं दीस like the enemy spoke lie through my parents ki I was a mistake, I was an unwanted child, but म्हाका देवागे उतरां कळ्ळें की तो म्हाका सांगो लागलो देव की you are not a mistake. I had formed you in your mother's womb. I knitted you very carefully म्हूण and then like Praise God. slowly तें आतां तें she is जेजू तेणें सोडवणदार म्हूण मानून घेयला 2 भावाट चेंज कोन्न तें आतां इंतयलां सो दॅट वॉज सच एन अमेझींग मागीर तें म्हणटा की जेजू हांव सांडलो शेळे आहलो अशी तो म्हाका सोदून येयलो म्हूण तेणें फर्स्ट स्टेप घेयल म्हूण ते नाका एकलो देखून आत्मो सांडलोलो हाव अमेझींग इज अ गॉड तो सोदीत येता आमकां वावराडी धाडटा आपल्यागे उतोर Praise God. धाडटा Arga Thank Jesu. you, Jesus. Yeah, it is Psalm 139. 139, yeah. Yes. Psalm Praise 139. God. Psalm 139, 13, I think it is 13 or 14. 14. 14, yeah. 139 Yeah. Thirteen. And 13. 13, no? 13. what sister सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें घडल्याय म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय म्हजें सोयंब म्हणल्यार एक अजाप सोगलीं तुजीं कर्तुबां अजापांचीं ताचे खातीर तुका दिनवासता Praise God. So, yeah, in English it is, for it was you who formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. Praise God. So, yeah, so awesome, isn't it? So wonderful. And it is so nice, tege utor aykpak, tege utra namge monan असोनी करपाक, एकमुखा ते उतर सांगपाक, आपण केन्ना प्रॉब्लेम आहा आमकां आपण उगडास येता एकमुखाचो उलोवपाक ते उतरा भायर आमकां आनी दुसऱ्याक फोन करपा नाका. Praise Jesus. जोनीना कितें सांगता बाय? नाही हा तो स्क्रिप्चर सिस्टर आवय बापूय पळय तुका सांडीत पूण हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. Praise God. Yes. Yeah. Thank you, Jesus. Praise God. It is Thank in you. Psalm 34, I think. Praise God. So wonderful. So हे भाशेन आमी एकठांय जाताय तेगे उतर आयकपाक तेका आमी ओके म्हणपाक आम गुजार करपाक ती आयदन आमकां धुवपाक आम साफ करपाक आनी तेगे राज्य आम गुजार करपाक तेगे कामाक
Praise God. Thank you, Jesus. आणि कोणाय कितें उतर पासून नाही, how to give him praises and thanksgiving. Exactly. ती Yes. नाही पासून ती उतरां कशी भाशेन ताका वाकाचे. Praise त्या God. उलो मात तितले तो कुत्ता आणि दाखयता आपली उतराची पदवी. आणि आम एक एक पाटी विसर घेता कित्याक आम Yes. कोणें उतर आसनाय कशी तेका दिनवासून ती आटापूंक जायनाय तशी आमची चिंतनांत आनी आमच्या मनांत. Praise God. Praise God. आणि कोणाक कितें एड करपा जायी? जीसस. पवित्र आत्म्यान आपणें केलें टिचींग. Praise God. आज तुझ ट्रूथ जावपा आहलो सिस्टर. प्रेज गॉड. Yeah. तुगे माहिती गोवायकी आहले न्हू. हय तेंच. तेजेर जावपा आहलो तें. सदां every day I was just smiling. Now I'm going to share the testimony. I'm going to share the testimony. You know, अरे आमगे आज कालचा पॅनल कमेस जाता ती. So I went असो रिपीट जाल्या पासून हांव रिपीट करीत रिवाइंड करीत रावपाचें. But it was so beautiful. It was just so awesome. So awesome. Praise God. All in Jesus' name. It was so beautiful. He's so faithful. Thank you, Jesus. Praise God. चल आणि कितें हा शेअर करपाकू नाल्यार क्लोजिंग करूया. या क्लोजिंग करूया न्हू. कोण करता क्लोजिंग? मोगडे बाप्पा, आमी खेरीत तुका आर्गां दिता, वाखाणटाव दिन वाचताव. हे वेळार आमी तुज्या नांवांत आमी तुका वाखाणला देखून. आनी उतरां तुवें आमच्या तोंडांत घालून काळजांतल्यान आमकां तो उगडास करून पवित्र आत्म्यान तूं वावुरलोय हे वेळार आमच्या सांगाताक. कित्याक आमचे वस्तुंकींतल्यान कांयच करूंक जायना. पूण तूं आमचे भितर आसाय आनी तूं आमकां तुजी जाणवाय आनी तुजें उतर आमकां शिकयताय देखून आमकां बोड येता, बलिश्टपण येता दुनिया तुजें उतर उलोवंक. कित्याक आमी कांयच न्हय आमचे बोलीक, पूण तूं गो व्हरतो देव आमचे काळजांतल्यान आमच्या तोंडांत ती उतरां घालून तूं उलयताय. कित्याक तुवें म्हटलाय दुनिया उलयतली ती तुमी न्हय, पण तुमचो बापाचो आत्मा तुमचे उद्देशी उलयतलो. देखून बापा हे वेळा खातीर आमी काळजांतल्यान तुका आर्गां दिता. आनी सदांच पवित्र आत्मे आमी तुज्या आसण्यांत आसूं आनी सदांच आमी खालचीदारपणाची जावं. आमी हे वेळार पवित्र आत्म्याचो आदार मागता दुनिया. कित्याक तुजे वेरीत आमच्यान सगळें करूंक जाता आनी तूंच आमकां तें बोड आनी घोटाय दिताय दुनिया. देखून हे वेळार सगळ्या ह्या कुटुंबा खातीर आमी काळजांतल्यान तुका आर्गां दिता. तुवें आमकां तयार करून तुज्या उतराशी हाडलेल्या खातीर आनी जायत्या जाणांक येवंक मेळूंक ना दुनिया तांकांय हे वेळार तुज्या हातांनी उबारता. पवित्र आत्म्या तूं चलयताय आनी हे वेळार जायते भाव भयणाक आनी कुटुंबाक तुजें उतर मेळूंक ना, पूण तुवें तांकां सांडूंक नाय. पूण तुज्या वावुरारी जे तुवें तयार करून दवरल्यात तांकां तूं पाठोवन तुज्या सुर्गीचें राज तांच्या जिवितांत काळजांत तूं तें उक्तें करताय. देखून बापा हे वेळार सगळे कुटुंब हे वेळार तुज्या हातांनी उबारता. पवित्र आत्म्या तूं मोग आनी वच बापा तुजो पुताचो मोग तांच्या काळजांत घाल म्हूण मागता. आनी खरीत तांकां तुजी उतराची ओळख जाणवाय आनी तूंच जेजू तांच्या आत्म्यांत उक्तो जावंक आमी हे वेळार तुका उलो मारता दुनिया. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवान.